Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 Ergan Jesu, Ergan Jesu, Oblab Jesu, Oblab Jesu, Mahima Jesu, Mahima Jesu, Stuti Jesu, Stuti Jesu, Vandan Jesu, Vandan Jesu, Aradan Jesu. Aradan Jesu. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. पिनिनो बघेऊन कुटुंबाच्या बेस्ट मी आचरण करता परवा आयतारा दिसा आज आमी ह्या आराधन कुटुंबा खातीर भेटोवया सक्कड कुटुंबा खातीर आज आमी सगळ्यांनी मागचय आमचे कुटुंब आमची आस्त संवसारांत हाचे वरती आस्त ना आमी सगळ्यांनी आमकां जियोंक देवान दिल्ले एक जागो आमकां मोगान जियोंक देवान आमकां पोव केलें तें कुटुंब आमचें तेंत मोलादीक आस्त आमी केदींच ती उगडावची न्ही त्या देखून आज कुटुंबा खातीर मागया आयच्या दिसांनी कुटुंबा खातीर मागची मस्त गरज आसा कितलींशीं कुटुंबां आज देवातावन पयस वेतात कितलेशा कुटुंबांनी आज समाधान ना मोग ना एकामेका एकवट ना कितलींशीं कुटुंबां देसवाटेच्या वाटेर आसात कितलीं कातरी जोडी 10 वर्साच्या वाटेर आसात कितलीं भुरगीं आवय बापायतान पयस वेतस आसात कितलीं प्रायवंतां कोणी विसारतल्या परिस्थितीचेर आसात असल्या खातीर आमी मागजय जेजून आमकां दिल्लें देवान दिल्लें कुटुंब व्हडलें देणें कुटुंब आनी तें कुटुंब घट्ट रावचय तें कुटुंब सांगत आसता जाल्यार त्या कुटुंबांत कांयच उणें जावचें ना देव ह्या कुटुंबांत आसतय देवाची वस्ती थंय तरतय कित्याक एक कुटुंब जावन आसा देवाचें घर तें देवाळ मोग थंयसर आसा मोगाच्या रुपार देव मनशां मदें वस्ती करता आतां उंड्या रुपार आमचे मदें येवंस जेजो ह्या कुटुंबाचो वडील आमकां सगळ्यांक सोलोवन व्हरचो तसलो त्या सोम्याक आमी सगळे आराधन करया तेजे कृपा आनी आदार मागया आमच्या रेखलाचें कुटुंब आमी समर्पया आमी सगळे आमच्या भोंवतणीच्या आमच्या सैऱ्या दैऱ्या भितरल्या आमच्या वाड्यांतल्या आमच्या शेजारच्या सगळे कुटुंबा खातीर खंयच्या कुटुंबांत समस्या जातात खंयच्या कुटुंबांत संतोष ना खंयच्या कुटुंबांत प्रॉब्लेम ते सगळे समज जावं दी म्हणून देवा कडेन मागया आनी जेजू मुरी जुजे हीं त्या गाय प्रत्येक रितीन ह्या आराधना वेळार तांची ससाय आमी मागया आनी आमची कुटुंबां जेजूक भेटून दिवया जेजू मोगळा आराधन तुका जेजू दयाळा आराधन तुका कृपे सागोरा आराधन तुका ये सोडवंदरा आराधन तुका आराधन तुका आराधन तुका जेजू मोगळा आराधन तुका जेजू मोगळा आराधन तुका जेजू दयाळा आराधन तुका जेजू दयाळा आराधन
गोरा आराधन तुका कृपेचा गोरा आराधन तुका ये सोडवंदारा आराधन तुका ये सोडवंदारा आराधन तुका उंड्यावर पारसो जेजू काळजान तावन ताका आराधन करया पर एक दीस हांवें आनी तुवें जीवच्या कुटुंबांत मोगाच्या रुपार तो हजार आसा आमचे लागीं उलयता आमच्या कश्टांच्या वेळार तो आमची दुखां पुसता आमच्या मोतीक समजना त्या वेळार आमकां समजणी दिता आमी पियेल्ल्या वेळार आमकां तो धैर्य दिता आमच्या जिवितांत एक सुरे जाल्ल्या वेळार आमकां सांगात दिता पुता तुवें भियेनाका म्हणली उतरां त्या सुम्याच्या तोंडांत जावन आमकां भायर सरतात आनी धैर्य दितात म्हज्या जिवितांत हांव सक्कड संवसारी जडाय मध्ये अडसताना म्हजे खातीर तो येता म्हजी जडाय आपणाचेर घेता म्हाका तो सुटका दिता म्हजे मोतीक काळोख आयिल्ल्या वेळार कितें करचें खंयसर वेचें म्हूण कळनातल्या वेळार जेजू म्हज्या मोतीक उजवाड दिता म्हाका वाट दाखयता घरांत मोग समाधान नातल्या वेळार आमचे मदीं तो राजी करता मनशांक आमकां तो सांगता एकवटायता तसो मोग आमचेर वत्ता बक्षण्याचो स्पिरीत दिता एकामेकाची तोंडां पळोवंक करता मोगाचें रूप थंयसर आमकां अनुभव करूंक दिता ह्या सुम्याक आमी आराधन करया आमच्या कुटुंबांत मोगाच्या रुपार आमच्या देवाक आराधन करया आमकांच समर्पया तुजी कृपा आनी आधार आमचेर वाळो दी म्हणून आमी सक्कड आतां सरपडून ताका आराधन करून गावया उंड्या रुपान तूं लिपोन आसाय दैवीक तुजो मोग वांटून आसाय उंड्या रुपार तूं लिपोन आसाय दैवीक तुजो मोग वांटून आसाय पवित्र कृपेन तूं आमकां नेटोन आसाय पवित्र संगात तुजो दिवून आसाय कृपेन तूं आमकां नेटोन आसाय पवित्र संगात तुजो दिवून आसाय जेजू मोगाचो आराधन तुका जेजू दयाळा आराधन तुका कृपेचा गोरा आराधन तुका इकडी बोर बाबा बहिणी उंड्यार पारसो जेजू आमच्या कुटुंबांत तुजो जीव जावन आसा
मागया ताचे कडेन एक घडी बरो सौम्या तुझे जिवीत आमचे भितर वाळय तुझे कूड ही पवित्र उंड्या परस आमचे खातीर दिलाय जेजू आमी तुझे बरी पवित्र जावच्या खातीर आमी तुझे बरी मोगान भरच्या खातीर आमी तुझी रुपां जावच्या खातीर मनशापणची अस्कताय येताना जेजू ही अस्कताय आमी पयस करना एकामेका राग मोसोर द्वेष हागे कुटुंबान सोडनो जेजू आमी मोगान जिवंक एकामेका बोगसूंक एकामेका मोगान स्वीकार करूंक एकामेका धैर्य दिवंक जेजू आमच्या कुटुंबांत राव जेजू तूं आमचे कुटुंब पवित्र कर आमच्या कुटुंबात बस्ती कर जेजू तू जर तर आमच्या कुटुंबात आसाय आमचे कुटुंब जेजू फुटचे ना तू जर तर आमच्या कुटुंबात आसाय जेजू या संसाराच्यो वायट संगती आमच्या कुटुंबात येवच्यो नात जेजू तुका आमी आमच्या कुटुंबात जागो दिता जेजू आमच्या घरांत अल्तरेचेर मात न्ही आमच्या घरांत आमच्या कळसांत आमच्या जिवितांत आमच्या उलोवण्यात आमच्या चिंतपान आमच्या सालसमकडेन जेजू तूं ये आमच्या कुटुंबात तूं राव आमकां आशिर्वाद दी जेजू तुका आमी समर्पिता तुका आराधन करता उंडो सौम्या तूं जिवितासो आत्मीक जिवीत आमकां लाभोंचो उंडो सौम्या तूं जिवितासो आत्मीक जिवीत आमकां लाभोंचो सर्गेच्या मानान आमकां पोसो पवित्रांत आपल्या एकवटांचो सर्गीच्या मानान आमकां पोसो पवित्रांत आपल्या एकवटांचो जेजू मोगाळा आराधन तुका आराधन तुका जेजू दयाळ आराधन तुका आराधन तुका येसूड वंदया आराधन तुका हालेलुया 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 हुशियां भाव भयणीनो
आमचें कुटाम सगळें जेजूच्या पांयांतळी दवरया. आमच्या कुटुंबान आज जेजू कडेन म्हाका कितें मागूंक आसा, म्हज्या कुटुंबांत कितें उणेपण आसा, म्हज्या कुटुंबान जेजून आज कितें करची गरज आसा, मती काडया. जावं पुरो आमच्या कुटुंबांत समाधान ना, जावं पुरो आमच्या कुटुंबांत माया मोग ना, जावं पुरो आमच्या कुटुंबांत एकवट ना, जावं पुरो आमच्या घरांत भाव भयणी ह्या कुटुंबांतलीं एकामेका जाग्या खातीर झगडटात, जावं पुरो आमच्या घरांत वांटे पणटे जाल्यात, जावं पुरो आमच्या कुटुंबांत विभाड जाता पयशांचो, जावं पुरो आमच्या कुटुंबांत वाडो जाता सोऱ्याचो, जावं आमच्या कुटुंबांत एकामेका मोसवर्सां फाटल्यान राग आनी द्वेश, जावं पुरो आमच्या कुटुंबांत अर्थीक अडचणी आसा, रिणाचो बरो आसा, जावं पुरो आमच्या कुटुंबांत पिडा शिडा आसा, जावं पुरो आमच्या कुटुंबांत भुरगीं नात, खादार जालां, भुरगीं जावनात, जावं पुरो आमची भुरगीं वायट वाटेक गेल्यात, जावं पुरो आमच्या घरांत प्रायवंतां एक सूर्य आसात, जावं पुरो आमच्या घरांत मागण्यांच ना, देवाचो उडास ना, जावं पुरो आमच्या घरांत आमी संवसारी जिणेक विपरीत तरान लबदल्या, जावं पुरो आमच्या घरांत देवूच ना, ही घडीभर आमी जेजूक आपोवया, जेजूक आमच्या घरांत आपोवया. पळय आमचो देव खंयच्या कश्टांच्या वेळार मनशां मदें आसा रावता. वर्णासोल्यांत आमी पळयता देव मनशांच्या जिवितांत येता. आब्रामाक भुरग्याचे देणे नातल्ले, सहाराक कंतीन बरयल्ली, त्या वेळार देव तांच्या जिवितांत येता आनी भुताची संतत आकाशाच्या नखेत्रां बरी, दर्यावेळेच्या रेवे बरी वाडयता. केरळा पळया भुरगीं नातलो मानोवा परण्यासल्ल्यांत ताची स्त्री वांज आसली आनी ह्या वेळार मस्त मागतलो देवा कडेन. ह्या वेळार दूत सर्वेस्पराचो ताच्या पतीन दिश्टी पडटा आनी सामसनाचो जल्म कळीत करता. एल्काना ताची पतीन अन्ना, ती वांज स्त्री जावन आशिल्ली, तिका भुरगीं नातली, कंती दुखांत आशिल्ली आनी कळनासतना ती देवा कडेन प्राजीत करून मागता आनी ह्या वेळार देव तिचेर आशिर्वाद घालता आनी सामुएल त्या कुटुंबांत जल्मता. एलिझाबेथीक भुरग्याचे देणे नातले, जाकरी देवळांत सेवा करतलो तरी की खंती नाशिल्ली न्ही, कित्याक उतर प्रायपर्यंत भुरगीं नातल्लीं. देव तांच्या जिवितांत भितर सरता. गाब्रिएल व्हडव्या मरेपात जुआंव बावतिस्ताचे तो जनान कळीत करता. पळया देव कितल्या विचित्र रितीनी कुटुंबांत आशिर्वाद घालता. कोण बावडती कुटाम जावन जियेता गी, कोण देवाचेर पतींनी दवरतात की त्या कुटुंबांत कांय उणें जायना. बगार देव ताचेर आशिर्वाद घालता. कोणाकच उणें जालें ना देवाचेर पती येयल्ल्यान. ताचे जिवितांत आशिर्वादा वयर आशिर्वादा देवान घाल्यांत. तवळच्या काला कितल्या वर्सां घडल्यान आजुनी आमी ताचो उडास करता. ताचें नांव आळगोवन वसोंक ना. भाव भयणीनो, आज आमच्या कुटुंबांत आमी देवा काडया. आमच्या कुटुंबांत कितें उणेंपण आसा जाल्यार आमचो देव आमच्या कुटुंबांत आसा जाल्यार आमकां कांयच उणें जायना. त्या देवाक आमच्या कुटुंबांत हाडया, ताची स्तुती करया. तुमची जाप अर्घ आनी ओगलाप तुका पवित्र देवा. अर्घ आनी ओगलाप तुका पवित्र देवा.
बाप आणि पूत आणि पवित्रत्व एक कुटुंब जावन जीवच्या पवित्र देवा अर्गाने होगलाप तुका पवित्र देवा मनशाक रस्तना एक कुटुंब जावन जीवक रस्त्याला पवित्र देवा अर्गाने होगलाप तुका पवित्र देवा दादलो आणि स्त्री जावन आदांक आनी येवेक रस्त्याला पवित्र देवा अर्गाने होगलाप तुका पवित्र देवा भुमे वैकुंठांत या कुटुंबान सुखान जीवंक पावो केल्ल्या मोगाळ देवा अर्गाने होगलाप तुका पवित्र देवा पाताक तांणी केलें जाल्यार तांकां सोडवणेची बसवणी दिवन बरवस्तू दिल्ल्या मोगाळा देवा अर्गाने होगलाप तुका पवित्र देवा एक कुटुंबाचे निद्रालाक पोसून तसो मोग केल्ल्या देवा अर्गाने होगलाप तुका पवित्र देवा आदाम येवेक आनी पत्रियार्कां भुरग्याबळचें देणें दिल्ल्या देवा अर्गाने होगलाप तुका पवित्र देवा भुरग्यांतल्या अब्रामाक भुरग्याचें देणें दिवन ताचें कुटुंब पवित्र केल्ल्या देवा अर्गाने होगलाप तुका पवित्र देवा एका कुटुंबाचें पवित्रपण सांबाळच्या खातीर 10 उपदेश आमकां दिल्ल्या पवित्र देवा अर्गाने होगलाप तुका पवित्र देवा भुरगिनांतल्या मानवाक ताच्या पत्नीक तुझ्या दुता मारिपात भुरग्याची बसवणी दिवन समसनाद्वारे ते कुटुंब पवित्र केल्ल्या देवा अर्गाने होगलाप तुका पवित्र देवा वांज जावन असल्या अन्नाक भुरग्याचें देणें दिवन सामुएलीद्वारे तिचे कुटुंब पवित्र केल्ल्या मोगाळ देवा अर्गाने होगलाप तुका पवित्र देवा आमकां सर्वांक एक अपुर्बेची देख जावन जेजू मोरी जुते आनी नदरताचें भाग्यवंत कुटुंब आमकां दिल्ल्या पवित्र देवा अर्गाने होगलाप तुका पवित्र देवा जुदेचें आदर्श घेवन कुटुंबांत आमच्या बापयांक आपले आवय आपली बाप जबाबदारी देवाक मानवाचे रितीन सांबाळूंक शिकयल्ल्या पवित्र देवा अर्गाने होगलाप तुका पवित्र देवा तुज्या उतरां कल्तिमान गेल्ल्या मोरयेची देख घेवन कुटुंबान आवयांनी तुका विधेय जावन जीव शिकयल्ल्या मोगाळ देवा अर्गाने होगलाप तुका पवित्र देवा तुमची जाप अर्गान होगलाप तुका सोम्यान जेजो अर्गाने होगलाप तुका सोम्या जेजू कुटुंबान जुदे आनी मोरये काल जावन जीवच्या आमच्या भुरग्यांक विधेय जावंक जी शिकयल्ल्या मोगळा जेजो अर्गाने होगलाप तुका सोम्या जेजू दैवीक जाणवान वाडोवन आमकांय कुटुंबांत दैवीक जाणवान जीव शिकयल्ल्या मोगाळ जेजो अर्गाने होगलाप तुका सोम्या जेजू कुटुंबाचें म्हत्व शिकोवच्या खातीर तुजें देवपण लिपोवन एक अस्कत बाळ जावन नदरताच्या भगवंत कुटुंबान जल्म घेवन घेतिल्ल्या मोगाळा जेजो अर्गाने होगलाप तुका सोम्या जेजू मनशा सेम घेवन संवसारीन जल्मून आमची कुटुंबां पवित्र केल्ल्या मोगाळ जेजो अर्गाने होगलाप तुका सोम्या जेजू मोरयेच्या एलिझाबेथच्या भेटेद्वारे कुटुंबांती आमी एकामेकाच्या गरजांक कशें पावो जाय आमकां शिकयल्ल्या मोगाळा जेजो अर्गाने होगलाप तुका सोम्या जेजू हर एक आमच्या क्रिस्तांव कुटुंबांनी मोगान आनी समाधानान आमकां जिवंक शिकयल्ल्या मोगाळा जेजो अर्गाने होगलाप तुका सोम्या जेजू भुरग्यां 9 म्हयने वावोवन तांकां जल्म दिवन ह्या भुरग्यांद्वारे तुजो पवित्र मोग जिवंक आमच्या आवयांक शिकयल्ल्या मोगाळा जेजो अर्गाने होगलाप तुका सोम्या जेजू काम करणं कश्टांनी घडोवन भायल्या भुरग्यांक पोसूंक आमच्या बापयांक कुरपांनी सकत दिल्ल्या मोगाळा जेजो अर्गाने होगलाप तुका सोम्या जेजू आमच्या युवजनांक कुटुंबांत बऱ्या आदर्शान वाडोवंक आनी कुटुंबाद्वारे आपलो फुडार जोडोवंक शिकयल्ल्या मोगाळा जेजो अर्गाने होगलाप तुका सोम्या जेजू आमच्या कुटुंबांनी कश्टां अनवरांनी सांपडतना आर्थीक अडचणी येतना तांकां सांबाळून व्हेल्ल्या मोगाळ जेजो अर्गाने होगलाप तुका सोम्या जेजू आमच्या कुटुंबांनी पिडा येतना आमकां गरज आनी आमच्या गरजां पावून आमकां भलायकी दिवच्या मोगाळा जेजो अर्गाने होगलाप तुका सोम्या जेजू कुटुंबांक भुरग्यांक विशेष रितीन आशिर्वादीत करून तांकां तुज्या देण्यांनी भरल्या मोगाळा जेजो अर्गाने होगलाप तुका सोम्या जेजू बऱ्या क्रिस्तांव कुटुंबांक जावन आमकां जीव सोम्यान फावो केला आशिर्वादा वयर आशिर्वादां घाल्यांत आमची कुटुंबां पवित्र केल्यांत सर्वेरतावन आज पर्यंत हर एक घडीत देवाच्या हातांत आमी पळयता देव कुटुंबां पवित्र करता आशिर्वादीत करता आनी त्या देखून त्या देवाक आमी सक्कड अर्गां स्तुती ओगलाप दिवन गावया जेजू ये
제수의 굿만토의 कुटाम आमचे कष्ट तन सोम्या तुये मुजा संतोषान सोम्या तुये मुझा संतोषान सोम्या तुये कुटमान दुखांत सोम्या तुये कुटुंब दुःखात सोम्या तुये कुटुंबाच्या वावरात सोम्या तुये कुटुंबाच्या वावरात सोम्या तुये जेजुये कुटुंबात तुये जेजुये कुटाम जोडताना सोम्या तुये कुटाम जोडताना सोम्या तुये कुटाम मागताना सोम्या तुये कुटाम मागताना सोम्या तुये कुटुंबान शिकताना सोम्या तुये कुटुंबात शिकताना सोम्या तुये कुटुंबान काम करताना सोम्या तुये कुटुंबात काम करताना सोम्या तुये जेजुये कुटुंबात तुये जेजुये कुटुंबान सेवा करताना सोम्या तुये कुटुंबात सेवा करताना सोम्या तुये कुटाम पळणार असताना सोम्या तुये कुटाम पळणार असताना सोम्या तुये कुटाम पिडेन पडताना सोम्या तुये कुटाम पिडेन पडताना सोम्या तुये कुटाम आमचे कष्टताना सोम्या तुये कुटाम आमचे कष्टताना सोम्या तुये कुटुंबात तुये कुटुंबात तुये कुटाम सलवताना सोम्या तुये कुटाम सलवताना सोम्या तुये कुटाम धरणीक पडताना सोम्या तुये कुटाम धरणीक पडताना सोम्या तुये कुटाम निराशी जाताना सोम्या तुये कुटाम निराशी जाताना सोम्या तुये कुटाम खंतीन बुडताना सोम्या तुये कुटाम खंतीन बुडताना सोम्या तुये जेजुये कुटुंबात तुये
आमी उबी रावया. देवाचें उतर आमी आयकुया. कोरिंदकारां बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. अध्याय 13 वाक्य 1 ते 7. मनशांच्या आनी देवदूताच्या सर्व भासांनी हांव उलयन तरी म्हजे ती मोग ना जायत जाल्यार हांव आवाज करतल्या वाटले पुरी, किणकिणतल्या ताळा पुरी. प्रवाद करचें देणें म्हाका आसत आनी गुपीत संगतीची परिपूर्ण जाणवाय म्हाका आसत. एक कडेसो पर्वत आनी एक कडेन वससो करचे तितलो बवार्थ म्हाका आसात तरी म्हजी ती मोग ना जाल्यार हांव कांयच न्हय. आनी सर म्हजें आस्त बदीक दुर्बळ्यांक पोसूंक म्हूण हांव वांटून दीन आनी म्हजी कूड लेगून उज्यांत लासूंक हांव ओपून दीन तरी म्हजी ती मोग ना जाल्यार हें कांय उपकार ना. मोग सस्नीक, मोग दयाळ, मोग मोसोर करिना, मोग आपली बडाय उलयना, हंकारान भरना, मोग मर्यादी विणे चलना, स्वंत आदाय सोदिना, रागार जायना, अपकार मनान दवरिना, अन्याय जाल्लें पळोवन संतोश पावना, बगार सत जिखलेलें पळोवन संतोश पावता. मोग सगळें सोसून व्हरता, सगळें सत मानता, सगळें बरवसता आनी सगळें सांबाळून व्हरता. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोपकार. एक घडीभर बसया. भावा भयणीनो, एक ल्हानसो नियाळ ह्या देवाच्या उतराचेर आमी करया. बरीं कशीं झाडां, बरीं ग्राफ्टेड झाडां अन्न तोटांत आमी लाया. बरो करून ईट घालया ताका. बरी करून बंदोबस्त करया, सक्कड करया. इतलें सक्कड करून जर आमच्या तोटाक घालून उदक ना जाल्यार खंयचीं ग्राफ्टेड झाडांय वेस्ट. कितलो ईट घाल्यारय वेस्ट, कितली बंदोबस्त केल्यारय वेस्ट. उदक मात्र गरजेचें. उदक ना जाल्यार झाडां जीव उरोंक सकनान बावूनच वेतात. भाव भयणीनो, आमी मनीस, आमचे पैकी थोडे ग्रेस्त, थोडे करोडपती, थोडे लखपती, थोड्यांक एकरागटल्यान आस्त आसा, थोडे बुद्धवंत, PhD, डॉक्टरेट, थोडे सायंटिस्ट आनी थोडे फिलोसॉफर, देवशास्त्री, कवी. पूण केदें व्हडलें जावं दी, कितली ग्रेस्त काय आसूं दी, मनशाचो उस्वास रावत जाल्यार कालें प्रेजन. ग्रेस्त काय युजलेस, बुद्धवंत काय युजलेस, अधिकारी युजलेस, खंयचीय ना. काल आमचो प्रायम मिनिस्टर मनमोहन सिंग देवाधीन जालो. व्हडलो नावार्दीक मनीस तो संवसारांत. प्रायम मिनिस्टर मात्र न्ही तो,
इकॉनॉमिस्ट तो बरो, बरें शिकपी मनीस, पूण कालच्या सांजेर हांव तेचें नांव मात्र, तेची कूड खंयच्या कडेन वसवास केलो गे मनमोहन सिंगाची तकली काम करिना, तोंड काम करिना, ह्या ताचो अधिकार कांय ना. आमचें जिवीत म्हळ्यार तशेंच गो भयणीनो. देवाचें उतर आज कितें सांगता, आमचीं कुटुंबां आसत, आमच्या कुटुंबांनी आमी कितें व्हडलें म्हूण सांगता. दादलो सांगत म्हजी बायल कितली सोबीत, बायल सांगत म्हजो दादलो कितलो ग्रेस्त, आवय बापूय सांगतीत म्हजी भुरगीं कितलीं हुशार. आनी कितें सांगतीत म्हजो भाव इंटरनॅशनल मनीस. भाव भयणीनो, इतलें पुरो आसत जाल्यार जीवच्या घरांत मोग ना जाल्यार, एकामेकाक मनशां तोंडां पळयनात जाल्यार, एकामेकाक उलोवंक जायना जाल्यार, एकामेका मोगान सुदासून उरूंक जायना जाल्यार कितें प्रयोजन, कितें प्रयोजन. करोडांनी आस तसले मनीस, तांच्या घरांत मोग ना. घोव इंगड आसा, बायल इंगड आसा, भुरगीं तांचे इतल्याक आसात, तें घर गी कुटुंब गी कांयच प्रयोजन ना. आनी देवाचे अवतार हेंच सांगतात. कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पत्रांत पावल सांगता, जर मनशांच्या आनी देवदूताच्या भासांनी हांव उलयन जाल्यार, देवदूताच्या भासांनी थोडे म्हणटात म्हाका गिफ्ट आसा, म्हाका स्पीकिंग इन टंग्स गिफ्ट आसा, म्हाका तें आसा. थोडे फावटी म्हणटात, थोडे कॅरिझमॅटीक, तुजी गिफ्ट कितलीं आसूं पुरो, खंयच्या भासांनी उलोवंक पुरो. पूण देवाचें उतर सांगता, जर म्हजी ती मोग ना, हांव आवाज करतल्या वाटले बरी, बशी बरी कारण तापोड बरी आवाज टायन 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 जाता बरी, पूण आवाज मात्र करीत कितें प्रयोजन जाता तो. किनकिन त्याला ताळा बरी आवाज मात करता, आवाज करचें तेणें म्हाका आसत, गुपीत संगतीची परिपूर्ण जाणवाय म्हाका आसात. एक कडचो पर्वत आनी एक कडेन वसाचे कितलो भावार्थ म्हाका आसात. तरी मोग न्ही म्हजे ती ना जाल्यार हांव कांयच न्ही. भाव भयणीनो, पळया कितली अपुर्बाची उतरां आमकां जाणवाय. म्हजो भावार्थ, हांव मस्त मागणें करतां, हांव इगर्जी घेता, आमच्या घरांत तेर्स करता, पवित्र पुस्तक टक 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 घेता, म्हाका वळटा, सकट करताय. पूण मोग तुजे कडेन ना जाल्यार कांय प्रयोजन ना, व्यर्थ. कित्याक देवाचें उतर सांगता, मोगूच देवाचें रूप. जो हांव सांगता मोग जावन आसा देव, देव म्हळ्यार मोग. देवाचें रूपच मोगाचें. जर तुजी ती मोग ना जाल्यार देवूच ना म्हूण जालें. देव ना जाल्यार तुजी ती कितें सकत आसा, कांयच प्रयोजन ना. आनी म्हणटा सांपाल परत्यान, म्हणजे आस्त बदीक हांव दुर्बळ्यांक पोसवून वांटून दिता, 100-200 घरां बांदयता दुर्बळ्यांक, आनी सोदां जेवंक दिता. तुजे कडेन पयशे आसा, तुका करूंक जाता, पूण हें सगळें तूं कर न्ही, मोग तुज्या ती ना जाल्यार हें कांय उपकार ना म्हणटा देवाचें उतर. मोग ना जाल्यार कांयच उपकार ना. हो भयणीनो, मोग म्हळ्यार पेल्या खातीर भोगप. केदळा मोग ना गी मनशा कडेन, तो मनीस आपल्याक कोणा खातीर करता.
केदळ तेजी ती मोग आसा तो पेल्या खातीर करता इतलेंच व्यत्यास. पळया देवा संवसार असोय मोग केलो की ताणें आपल्या पुताक आमचे खातीर ओपून दिलो. देवान आपल्या पुताक आमचे खातीर ओपून दिलो कित्याक ताका मोग आसलो आमचो. देखून ताणें आमचे विशयान चिंतलें. केदळ मनीस जर तर आपणापणा खातीर करता मोग ताजे ती ना तो आपणे म्हजें म्हूण चिंतता तें उपकार ना. फकत देवाच्या मोगा खातीर देवाचें रूप जावन आमी कितें बरें करता तें मात्र जिवितांत उपकारता म्हणटा देवाचें उतर कोरिंतकारां बरयल्या पत्रांत. आनी हाची रियल परिक्षा म्हणटा आमी हांगासर आसा तो म्हणटा मुखार म्हणटा मोग सोंसणीक. केदळा मनशां ती पेल्या खातीर चिंताप आसा कांय चड उणें जाल्ल्या वेळार तो सोंसणीक जाता. तो सोंसून मरता उगस रावता फाटीं दिना आनी एकल्याचेर तो खंयच्यार ते अधिकार चलयना. सोंसणीकाय मोगाचो गुर्तू. पूण मोग ना कितें जाता ताचें सेल्फ म्हणटा हांव आपलेपण म्हणल्यार सेल्फ ताका डॅमेज जाता. तो म्हाका इन्सल्ट जालें म्हणटा सोंसूंक तो तयार ना. तो फाटीं दिवंक प्रयत्न करता राग काडूंक प्रयत्न करता. तो पारीकपण कडेन घेवन फाटीं करता मुखार सरता. असो ना सोंसणीक. देखून मोग सोंसणीक मोग दायाळ हेरां विशयान चिंता हेरांची बिरमोद दिसता आपणाच्या विशयान चिंतना. मोग मोसोर करिना. आमच्या घरांनी कितले कडेन मोसोर आसा कुटुंबांतच मोसोर आसा शेज सामारांनी मोसोर आसा कितले देव ना ती मोसोर आसता कडेन देव ना. कित्या खातीर आनी एकल्यान बरें जाल्लें आमकां पळोवंक जायना. आनी एकल्या चार कास जाल्यार आमकां पळोवंक जायना. आनी एकल्यान बरें न्हेसल्लें आमकां पळोवंक जायना. आनी एकल्यान काम करचें पळोवंक जायना. एकल्यान आनी कडेन उलोवचें पळोवंक जायना. उलोवचें जायना. एक दीस एक म्हणजे अशें उलयता सांगता कळ्ळें पदर शेजारा उलोवंक कितें दिसता कित्याक म्हणलें हांवें थंय शेजारान तांकां समान पदर हांचे कडेन उलयल्यार तांकां मोसोर जाता तांचे कडेन उलयल्यार हांकां मोसोर जाता. देखून आमी गाल करचें तांचे कडेन उलोवचें ना हांचे कडेन उलोवचें ना वत रावचें. पळया मोसोर मनशाकय व्हरता म्हणून मोग आसल्यार मोसोर करिना. कोणा कडेन उलय म्हाका कितें उणें जाता. मोसोर केल्ल्यान तांकां कांय फायदो जाता. आनी एकलो मोसोर करिना आपली बाडाय उलयना म्हजेंच म्हूण गाजयना स्वंत आदाय सोदिना. हांवें तो व्हड जायचें हांवें तो बरें जायचें म्हणलें ना चिंता थंय तर रागार जायना. आमी रागार जाता कित्याक म्हळ्यार आमी आमचे विशयान चिंता. जेजू रागार जावना कुर्सारता. ताणें बापा तांकां बक्षी ते कितें करतात म्हूण ताणें सांगलें कित्याक ताची ती मोग आसलो तांचे ती. देखून तांकां रागार जावन ताणें शिराप दिवना नाश करूना निसंताव म्हणूना बरें जावं दी म्हणलें बक्षांनी दिलें तांकां. बापा तांकां बक्षी रागार दिना अपकार मनांत दवरिना अन्याय जाल्यार पळोवन संतोश पावना. पेल्याचें बरेंपण सोदता. भाव भयणीनो वो जावन आसा मोग. तर आमच्या कुटुंबांत मोग मागया आमी. आमच्या कुटुंबांत मोग दी सोम्या म्हण आमी सोम्या कडेन मागया. आमच्या घरांत सोंसणीकाय दायळाय बरेंपण आमी तें मागया. भाव भयणीनो राग नाका आमकां मोसोर नाका अन्याय नाका द्वेश नाका पारीकपण नाका मोसोर नाका बाडाय नाका. आमी सगळे खालते जावया देवाचें रूप जावया एकामेकां सांगता आनी आमच्या कुटुंबा खातीर मागया. आमचें कुटुंब जेजूक समर्पण दिवया. सोम्या आमचें कुटुंब तुका आमी समर्पिता. आमच्या कुटुंबांत तुजी कृपा वाडय जेजू तुजो मोग वाडय जेजू. आज आमी मागता आमच्या सकट हर एकल्याच्या कुटुंबा खातीर जेजू आमच्या कुटुंबाचेर तूं आशिर्वाद घाल. आमच्या कुटुंबांत मोग दी जेजू. आमच्या कुटुंबांत तूं ये जेजू. आमच्या कुटुंबांत तूं राव जेजू. आमच्या कुटुंबांत बेसांव घाल जेजू.
आमच्या कुटुंबात समका समजून दिजो सोसणीकाय दिजो आमी मागया आमी सोम्या कडेन गीत गावया आनी सोम्याक आमचें कुटुंब समर्पण दिवया जेजूक आमच्या कुटुंबात आमी आपोवया कुटुंबान म्हज्या कुटुंबान म्हज्या घरान म्हज्या कुटुंबान म्हज्या घरांत तुझ्या जेजू जेजू तूं ये रावोंक जेजू तूं ये जेजू जेजू तूं ये रावोंक जेजू तूं ये जेजू मोगाळ तूं ये जेजू मोगाळ तूं ये जेजू मोगाळ तूं ये जेजू मोगाळ तूं ये जेजू जेजू तूं ये रावोंक जेजू 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 तूं ये मागया आमी जेजू कडेन ह्या घडी सगळ्या पवित्र सभे खातीर आमी मागया पवित्र सभा एक कुटुंब पाप साहेब बिस्पू याजक धार्मिका आमी बावार्थी मेळो सगळे कुटुंब जेजू ह्या कुटुंबांत आमचो वडील मस्तक देवान आमकां दिल्लें पवित्र कुटुंब आमी पवित्र सभा ह्या पवित्र सभेंत असलो राग द्वेष आनी कितें मोनाभेद भासा मध्ये विविध वर्गांमध्ये कितले कडेन पवित्र सभेंत आमकां दुस्मानकाय पळोवंक मेळटा असमाधान पळोवंक मेळटा राग आनी पारीकपण पळोवंक मेळटा तरबेद पळोवंक मेळटा मागीर आमी सोम्या पवित्र सभा म्हणल्यार ह्या कुटुंबांत समाधान दी संतोष दी एकवट दी आमच्या याजकामध्ये आमच्या गवळ्यामध्ये आमच्या लोकांमध्ये पंगड मोनाभेद हे सगळें पयस कर हांव ओडलो हांव धाकटो तो धाकटो हांव मुखार हांव उस्त्या वर्गाचो हांव सकल्या वर्गाचो सोम्या असली सगळी चिंतना कान वडय थरबेद कान वडय आमी सक्कड तुजी भुरगीं पवित्र सभेन एका कुटुंबाची भुरगीं सोम्या आमकां सगळ्यांक सांगता हाड आनी तुज्या सांगता आमकां एकवटायचें सो कुटुंबान म्हज्या एकवट दितो कुटुंबान म्हज्या एकवट दितो कुटुंबान म्हज्या मायपास दितो कुटुंबांत तुज्या मैपास दितो जेजू जेजू दितो एकवट मायपास दितो जेजू जेजू दितो एकवट मैपास दितो मागया भाऊ भयणीनो कुटुंबांत दादल्या आनी स्त्रिये खातीर मागया एका घरांत एक दादलो आनी स्त्री पती आनी पतीन ही ह्या घरांत तो प्रामुख वांटो ती जावन आसा ह्या घरांत ती माय मोगान जिवंक जाय तरी जर तिंच बऱ्या रितीन जियेना जर घोव बायले मदें बरो संबंद ना जर ती लढाय झगडी करतात जर आपल्या भुरग्यांक बरी देख दिनात घर कशें बरें जावचें
मागया आमी तांचे खातीर सोम्या जेजू आमच्या सक्कड दादल्यांक तांणी मस्त वावूट काडटात, कुटुंबा खातीर गोळटात, कश्ट काडटात, परगांवांत आसा थोडे जाण त्याग करनातात. पूण जेजू इतलें सक्कड केल्या उपरांत जेजू तांकां समाधान दी. आपल्या पत्नी सांगता मोगान रावंक तांकां सकत दी. कुटुंबांतल्यो संगती सोंसून व्हरोंक बळ दी तांकां. सोम्या जेजू आमच्या आवयांचेर आशिर्वाद घाल. कुटुंबांत समाधान रावंक, मोगान रावंक, कुटुंबांत दादल्याक खंयच्याय रितीन तुका मनाक बेजाराय दिनासतना एकामेका दोगांयनी एका मनाची जावंक, अविश्वासान तनी चला नासतना विश्वासान चलोवंक, एकामेका विश्वासी जावन रावंक, एकामेका सोडदोड करून चलोवंक, भुरग्यांक बरी देख दिवंक, घरांत बाबार्थ सांबाळूंक, घरांत मागणें तांणी बरें करूंक. जेजू आमच्या आवयांक आनी बापयांक सकत दी. जेजू तुजी कृपा तांचे खातीर आमी मागता. कुटाम मुझे संतोषान भरतो, कुटाम तुझे संतोष करतो, कुटाम मुझे उल्लासान भरतो, कुटाम मुझे उल्लास करतो. जेजू जेजू भरतो, संतोषान उल्लासान भरतो. जेजू जेजू भरतो, संतोषान उल्लासान भरतो. मागया भाऊ भयणीनो, कुटुंबांतल्या भुरग्यां खातीर मागया, युवजनां खातीर मागया. आमच्या भुरग्यां खातीर मस्त माग अशें. आजकालच्या भुरग्यांक जबाबदारी उणी जाल्या. आजकाल भुरगीं मोगाची म्हणून एक दोन म्हणून तांकां वयर दवरल्यार कावळो व्हरता, सकयल दवरल्यार मूय व्हरता म्हणले आवय बापेन मोगान पसल्यान. आवय बापेन कश्ट दिवंक ना, ती कश्ट काडटात, भुरग्यांक सूख दितात. पूण हीं भुरगीं समजना, जबाबदारी नासतना जाता. आज आमची भुरगीं मोबायलांनी बुडोवन गेल्यान, संवसारी संगतींनी बुडोवन गेल्यान. आज आमच्या भुरग्यांक आत्मीक संगती नाकात, मागणें नाका. तांकां जॉली करूंक जाय, डान्स करूंक जाय, गम्मत करूंक जाय. आज तांकां जबाबदारी ना, पयशांचें मोल गोत्तो ना. थोडीं शिकतात जाल्यार इस्कां बरें करून शिकनात. आवय बापेन कडचे कश्ट तांकां म्हत्व कळना, वेस्ट करतात. मंगळा जेजू ह्या भुरग्यांक समजून दी. आमच्या युवजनांक जेजू तांकां बऱ्या वाटेक व्हर. जबाबदारीचे युवजन कर. वेळ पाड करिनासतना बऱ्या फुडारा खातीर जेजू तांकां चिंता आपदी. तांच्या जिवितांत मुखार बरें वचत जाय, समाजान सगळ्यां बरी तांणी जियेत जाय, बऱ्या उस्त्यातना पावत जाय, आवय बापेन कडल्या वावटेचो फळ मेळत जाय म्हणल्यार मोठी घाल जेजू तांकां उजवाड दी म्हूण तांचे खातीर मागता. कुटुंबांतल्या भुरग्यांक राखून व्हरतो, कुटुंबांतल्या भुरग्यांक राखून व्हरतो, कुटुंबांतल्या भुरग्यांक सांबाळून व्हरतो, कुटुंबांतल्या भुरग्यांक सांबाळून व्हरतो. जेजू जेजू व्हरतो, राखून सांबाळून व्हरतो. जेजू जेजू व्हरतो, राखून सांबाळ व्हरतो. कुटुंबांतल्या प्रायवंता खातीर मागया. मालकणी आसात. आजकाल कुटुंबांनी मालकणी एकसोरी जाल्या. भुरगीं पुरा परगांवांत येतात, तांच्या जोडीक कांय करूं जायना. आवय बापूय घरांत आसात, एकसोरी आसात. तांचे कश्ट कोणा कडेन सांगूंक म्हणल्यार जायना. तांणी कांय करीत जाल्यार भियान जियेचें पडटा. भुरगीं पयस आसात, खेळटना पिडा आशिल्ल्या ताका गोत्तना, मोतीची बेजाराय तांकां सडटा. हात पांय अस्कत जातना कोणी ना म्हूण ताका भोगता. असर निराशेंत आसची आमची कितलीं जाणां मालगडी
कधी दुकान आसात मोगला जेजू सज्जीनी मोरू भुरग्यां खातीर जीव दिवन भुरग्यां खातीर कश्ट काडन भुरग्यां खातीर रागात आटोवन भुरग्यां खातीर काम करण जेजू ह्या आवय बापायनी ह्या प्रायवंत भाऊ भयणींनी कितली वावड काडल्या कितले कश्ट काडल्यात आस्तपती करून दवरल्या भुरग्यां खातीर पूण आज ती एकसूर दिल्यान जेजू तांचे सुख दुख विसारतली कोणी नांत तांकां समजतली कोणी नांत ती रडतना तांची दुकां पुसतली कोणी नांत आज त्या पिड्यान कश्ट जातना त्या कंतुळार वळवळतना तांकां विसारतली कोणी नांत जेजू थोडे कडेन असल्या परिस्थितींत आसच्या आमच्या प्रायवंतांक जेजू तूं सांबाळ तांकां धैर्य दी तुजो बाबार ते घट कर तांकां आशिर्वाद दी आमच्या युवा जनांनी तरणाट्यांनी भुरग्यांनी आज त्या म्हाताऱ्या आवय बापायक प्रायेच्या वेळार तांकां बरें करून पळोवन तांचे सुख दुख विसारन तांची ती मोग दिवन सुम्या जीव तांकां उजवाड दी म्हणून तुज्या लागीं मागता कुटुंबांतल्या वडिलांक भलायकी दितो कुटुंबांत तुज्या भलायकी दितो कुटुंबांतल्या वडिलांक समाधान दितो कुटुंबांत वडिलांक समाधान दितो जेजू जेजू दितो भलायकी समाधान दितो जेजू जेजू दितो भलायकी समाधान दितो मागे आमी भाऊ भयणीनो थोड्यांनी तांच्या विशेष गरजा बसत मागून विनंती केल्या तांचे त्या सवा आमी जेजू कडेन दवरया ही कुटुंबांत आसात ती विविध कश्टांनी वळवळटात पिडेश्टांत वळवळटात टेन्शनार आसात बेजारांत आसात कोण आमचे खातीर मागता गे म्हणून राखून आसात तांच्या कश्टांत आमी मागण्याचो आदार दिवया ती सकड आमची भाव भयणी कुटुंबाची आमी सकड एक सगळी पोविसाय कुटुंब आनी आमच्या मागण्याची तांकां गरज आसा देबोरा म्हणली भयण परगांवांत एक बरें काम मेळोंक सोदता मुस्तुदीत काम तो पळय काम मेळोंक ना बरें एक काम बरें मेळोंक मागता एक जोडी म्हणली भयण तिच्या घराचें काम धरलें अर्द्यार आसा आनी पयशांची गरज जाता आनी पयशांची वेवस्था जावं एक पोंताक पावंक मागता अर्द्यार तें घर सुम्या पोंताक पावय म्हूण मागता फ्रँकी म्हणलो भाव फायनान्शियल ब्लेसिंग ताका खातीर मागता ताका पयशांची अडचण आसा पयशे फायनान्शियल ब्लेसिंग म्हणून मागता प्रेसिल्ला म्हणली भयण थायरॉयड आनी युरिनल इन्फेक्शनान वळवडटा मस्त तेम तावन सोम्या म्हाका आपड गूण कर म्हणून मागता आमच्या मागण्याची ती म्हाका तिका गरज आसा एक ल्हान भुरगें युकेंत ताका काना कडेन कॅन्सर जाला ल्हान भुरग्याक आवय बापूय मस्त कंतीर आसा ते दिसा भुरग्याक कॅन्सर जाला मस्त डेंजर आसा ते देखून मागण्याक तांणी विनंती केल्या फादर तुमच्या आराधना वेळार आमच्या भुरग्या खातीर मागया म्हूण ताणें विनंती केल्या आमी तांचे पासून विशेष त्या भुरग्या पासून मागया एकल्याचें भांगार बँकांत अडवाक घाल्लें आसा मस्त रीण आसा हें सोडोवंक मस्त कश्ट आसा देखून एक भांगार सोडून तुमच्या पासून मागो विनंती करता एक भयण कॅनडा आपल्या परीक्षेन पास जाल्ल्या खातीर अर्गां दिता अर्गां लाभ तुका सुम्यान जेजू आज तांकां तास एक बरें काम थंयसर मेळो मागता देवा कडेन मागलें मेळटा खंडी जावन देखून आनीक चड एक बरें काम मेळो मागता मंगळूर एक भाऊ परसू लंग्स कॅन्सर ताका हें डायग्नोज केलां आनी ह्या पिडेन तो वळवडटा भुरगीं आसात ल्हान 40 चिल्लर जाय तितलीच प्राय आमी भाव पसत मागया लंग्स कॅन्सर जावन देवान ताका गूण करचे खातीर त्या भुरग्यांक आदार दवरचे खातीर आमच्या मागण्याची गरज जाता सुम्या जेजूचें काकूत कर एकलो भाव ताळ्याच्या कॅन्सरान वळवडटा आमच्या आस्पिर जेजू मस्त ट्रिटमेंट चलोवन त्या दिसांनी बरें ट्रिटमेंट जावन तो भुरगो तो भाव बरो जावचे खातीर रिचर्ड म्हणलो एकलो भाव तोय लंग्स कॅन्सरान मरता 40 अरावंड 45 भितर आसा त्या भावाक आमची मागण्याची गरज आसा विनंती केल्या ताणें कुटुंबाच्यांनी आराधना वेळार मागा पासून जे लंग्स कॅन्सर गूण तुमच्या पासून कांय भुरगीं आसात
हेनबट म्हळ्यार भाव पसून मागीर असं भारतीन तांचें बरेंपण आसलें परत आतां परत इल्लीशी दूख सुरू जाल्या आनी त्या देखून तोय कॅन्सरान वळवळटा पाठीच्या कॅन्सरान ताजी कॅन्सर पिडा गुण तुमच्या बसत मागो विनंती केला विशेष रितीन ताचे बसत मागया विवियन म्हणलो आनी एकलो आमच्या हातूंत तो कॅन्सरा वरी वळटा ताचे बसत आमी मागया त्या कॅन्सर पिडेतावन म्हारे कार पिडेतावन ताका सुटका मेळच्या पासून आमच्या मागण्याचें बोळ ताका दिवया जेजू ताची काकूळ कर होन्नावरतून आनी एक भयण जिबेच्या कॅन्सरान वळटा जीब परस सर्जरी जावन ती जीब कट्ट केल्या आतां उलोवंक जायना तरी पूण ह्या पिडेन तावन इल्लेशें बरें उलोवंक जावचे पासून आनी गुण जावचे पासून मागून विनंती करता बने लेका भयणीक 3 वर्सां तो न्हू तें खंय वचूंक जायनातलें पूण जेजून बरेंपण केल्ले वरवीं तिका मिसाव कसूंक साथ दिलें 3 वर्सां उपरांत पयले फावटी परत मिसाक गेले आनी एक देखून देवाक सुम्याक अर्गां दिता आनी हाच्या उपरांत ही मीस वर्सां कसून जावचे पासून जेजू कडेन भलायकी मागता एक भयण परगांवांत आसा एक बरी सैरीक मेळोवंक मागता एक भयण एलर्जी वरवीं मस्त कश्ट जाता आनी ताका ताळो दूख आनी गुण जावचे पासून मागता हांचे बद्दल आमी मागया गोंया एका कुटुंबान तांचे शॉपाचे समस्ये परिहार जावंक आनी गेल्ले पयशे पाठी मेळोवंक मागता सुमार लाखांनी पयशे गेला ते पाठी मेळोवचे पासून मागतात एक भयण तिच्या परिक्षेंतली तिच्या सर परिक्षेंत बऱ्यातना पास जावचे पासून मागता आमच्या मागण्याची विनंती करता मैसूर युनिवर्सिटीत परीक्षा बरोवन आसा ह्या परीक्षेन पास जावचे खातीर मागता एक भयण तिचे लोन डॉक्युमेंट्स बऱ्या तरेन जावंक आनी तागो रेजिस्ट्रेशन जावंक मागता आडकळे वयर आडकळे येतात एक बऱ्या तरेन ती निवारक मागता ती दुबय एक भाव ताणें आशिल्लें काम तें मेळोवंक सुमार तेमतान मागता आनी कितें मेळोवंक ना हें काम मेळोवंक मागता बेंदूर तर रफायल म्हणलो बापले पतीने कधी प्रेसीला एका उलोवंक ते उडासाचे सकत मेळच्या पासून मागता आमी ताचे पासून मागया आमी सक्कड आमचे इरादे आमचे तेसां सक्कड सोम्याच्या मुखार पांयां तोडी दवरया विशेष रितीन आमी आमच्या ह्या आराधनाक दान दितल्यां खातीर एका दानीन मुखलें आयचें धरून मुखलें 5 आराधना स्पॉन्सर केलां ताणें 5 आराधना स्पॉन्सर केलां त्या दानी पासून मागया तशेंच फुलां दान दिता हांगासर त्या दानीनी रियेक साक्रिफायस करता तांचे पासून डिवायन वर्ड टीव्हीच्या मालकांनी शेबंद बसून जे आराधन प्रसार करतात आणि म्युझिक हांगा संगीत दिवच्या गायनाक आमच्या भाव भयणी पासून व्हिडिओग्राफी करच्या आमच्या भावा पासून तशेंच आराधना कुमो करता काम करता सेवा हर एक लाख दर म्हयनेक प्रत्येक हांगासर डेकोरेट केल्ल्या हर एकल्या पासून मागया दैवीक आमकां तुमच्या सवत्या पासून ती मागा आमच्या मिसांत दिंबेर आमी पडया सक्कड आमी आमच्या हातोबान देवाची स्तुती करया हालेलुया 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 जेतो 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 येशू 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 जेतो 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 तर जेतो येशू 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 समयाचे तुमच्या मागण्या जेतो या सक्कळांचे कळचे तुझ्या पांयां तरी दवरल्या समया आमचे कागद आमच्या कुटुंबाचेर आशीर्वाद घालचे जावं पिड्यान सदरांचेर आशीर्वाद घालचे जावं जीसस जीसस he are the divine healer touch and healer Jesus let your power come and heal us Jesus touch Jesus the holy blood anoint Jesus 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 आशीर्वाद घेवया सोम्याचो आनी आमची जिवीत पवित्र करया Yedyaoda sakramenta sastang naman karuya purvilyadya rupa bodra novyoriti adarya अस्कत विष्ण्या भारताचे बळदिव्या जशे बाबा तशेच भूता उल्हासा
महिमा सस्ना सस्ना एका स्थाळ्या करसेता तो दोघांच्या स्पिरिता समासमे नावाडता आमेन. प्रार्थूया. हे देवा, विजय संक्रमित काल तुझ्या कष्टाचो उडास तुमकां सोडलाय. तुझ्या सोडवणीचो परसदान तुमचे ते आमी बोगी सरको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र बिस्तरांक आमी मान करूंक तुमकां देन फोबो कर. तुजी येतान राज वर्सलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. Bhagavan Kutma Besavam Chirga Solo Jakami Devache Kusheka Shikaito Amka Bagi tuji sal Baita vignante